आयज आमी हायवेचे आमच्या नॅशनल हायवे आमच्या परसवाड्यार आमच्या सिग्नलाच्या उद्घाटनाक आमच्या परसवाड्याची सरपंच डेप्युटी सरपंच मेंबर्स तशेंच गांवचे सगळे माझे भाव आनी भयणां आयज आमी सरकारांनीच आमच्या डायनेमीक सी एम आनी हांवें ताका उतर घातलेलें कित्याक आमकां पेडण्यान म्हाका दिसता हे सेकेंड सिग्नल पेडण्या फर्स्ट सिग्नल आमी दारगळे घातला आनी सेकेंड म्हाका दिसता परसवाड्यान हे सेकेंड आयज उद्घाटन केल्लें आसा कित्याक ह्या रोडाचेर खुबशे जाणांचे म्हाका दिसता एक्सिडंट जावन एकट्याचो जिवूय गेल्लो आसा आनी खूब जाणांचे अशे हातपाय मोडोनूय घरान उरलेले आसा सिग्नल आमी अवेलेबल करून दिल्ले आसा आनी लोकांकूय सांगता जेन्ना सिग्नल पडटा तेन्ना हांवें लोकांक नोटूय केल्ल्या ते लोकांनी मदेंच घुसतात ते तांकां संवय ना ताका लागून थोड्या 2 मिनटांक लागून लोकांनी रावचे जिवाची घेवची न्हू कित्याक 2 मिनटां रावले जाल्यार तुमच्या जिवाची जी घडटड आसता पळय ती जावची ना ताका लागून हे सिग्नल तुमकां लागून आयज घातलेले आसा आमचे लोक सेफ जावचे म्हणून कित्याक आमच्या लोकांक हे सिग्नलाची संवय ना ताका लागून हांवें नोटूय केल्ल्या मदेंच गाडयो काडटा आनी ते लोकांक सगळे एका फास्ट हे जाय ताका लागून फुडें वचून ट्राफीक आहा जाल्यार ते ट्राफिकेन रावतले पूण ते सिग्नलाक रावना ताका लागून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा लोकांनी अशें करचें ना कित्याक आपल्या जिवाची इतले घेवची न्हू ताका लागून रिस्क घेवची न्हू ताका लागून हे तुमकां लागून सिग्नल घातलेले आहा हे सिग्नलाचो बरो यूज करचो आनी तशेंच तेंच्यांनी आतां हाय मास्क सांगला सो हाय मास्क येतले फास्ट तोय बी घालून घेता आनी ऑलरेडी हेजी फायल आमी हांवें दिल्ली आसा मिटींग घेतलेली सांगलेलें आसा कित्याक हांगासर आमकां फ्लायओवर जावं ताका लागून तोय बी एक्सपांड जातलो कित्याक गार्गेळीचो आसा आमचो एक्सपांड स्टेट्स आनी इनॉग्रेशनूय जातलें आनी थोड्या दिसांनी हें बी करून घेतलो तशेंच म्हाजी कामां आसतलीं लोकांक खंयसर जावं कमी पडोंक ताका दिवचो ना आनी तशेंच आयज हांगासर हायवेचेर जे आमचे लोक हे गाडयो चलयता तेंच्यांनी सुशेगादी वचपाचें वचपाचें म्हणल्यार भायल्यो गाडयो खूब येतात हांगासर मुवमेंट खूब जाता म्हणून आपल्या जिवाची तेंच्यांनी कॅर घेवची इतलें सांगतात आमी हांगा आयज सिग्नल जंक्शनार इनॉग्रेशन आमच्या गांवचे लोक हे सिग्नलाची आमकां खूब गरज आसली वचप हांगासर एक्सिडंट जाताले लोकांक वचपाक येवपाक कळनासलें आनी ते आतां सरान आमकां बेगीतले बेगीन तांकां सांगून घालून दिल्ल्या बद्दल हांव सराक मना काळजांच्यान थँक्यू म्हणटा तशेंच आमकां सरान आतां एक हांगासर हाय मास्क घालून दिवपाचें आनी फ्लायओवराचेरूय सरान मातशें लक्ष घालचो आनी आमकां बेगीतले बेगीन करून दिवपाचें आनी म्हाजी 2 उतरां आज आमी परसपेडे ह्या हायवेर आसा आमच्या हांगासर ह्या हायवेर जे सिग्नल घातल्या ते उद्घाटन करपाक आमचे आमदार पेडण्याचे आमदार श्री प्रवीण आंडेकर सर तशेंच ह्या गांवची सरपंच सिद्धी गडेकर मेंबर रुपेश हळदणकर मुकुंद हळदणकर तशेंच जेई एई सगळे आनी आमचे ग्रामस्थ हांगासर हे उद्घाटनाक येयल्ले आहात ह्या सिग्नलाची आमकां खऱ्यांनी खूब गरज आसली कित्याक तुमकां खबर आसतलें हांगासर जायते एक्सिडंट जाल्लेले आहात आनी आतां हे सिग्नल घातले म्हणून ते बरें पडटलें कित्याक वयर वचपाक येवपाक पयलीं सगळें कन्फ्युजन आसलें सो आतां तें बरें पडटलें आमदाराक हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी जाता तितलें फास्ट हे सिग्नल करून घेतलें आनी आमदारा कडेन एकूच मागणी करता की हांगासर मातशें हायवेचे मातशें तें जे आमचे फ्लायओवराचे मातशें तेंच्यांनी जाता तितलें फास्ट हे काम करचें आनी आमकां फ्लायओवर करून दिवचो इतली मागणी करता आनी म्हाजी शब्द सोंपयता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.